आयतार 22 ओतून साद्या काळाचो 19वो आयतार. मुखेल वोळ कित्याक म्हूण म्हाका फास्ट मांडूंक सोदतात. नियाळाक आदार. दानियेलाच्या पुस्तकान ते दोग दादले आपल्याक कुडीचो बोग घेवंक मेळना म्हूण निर्मोळ नितोळ वस्तुरी सुजानाचेर फास मांडूंक सोदतात. त्या वेळार तिका थारोन दिवंक दानियेल तिका न्हीद दिवंक त्या मनशांक उपरांत बुणकून फावो जाता. ह्या काळार क्रिस्तांवांचेर दुसऱ्या धर्माचीं भाव भयणां फास मांडटात, कित्याक आपलो धर्म सोडूंक आनी क्रिस्ती धर्म सोंपोवंक. तेन्ना जायतो लोक म्हणटा, देव खंय आसा? तो न्हिदला? ताका ताच्या लोकांक पिडापीड दितात ते दिश्टी पडना? देव न्हिदूंक ना, पूण आपल्या वेळार रावता आमकां तारण दिवंक. आमी फक्त ताचेर विस्वास दवरून जिवंक गरजेचें. पयलें आमचें मन काळीज नितळ निर्मोळ आसूंक जाय. आमचें जिवीत सारकें ना जाल्यार दुबावा विरें देंवचार वो दुस्मान आमचेर सोंपेपणी फास मांडटलो आनी आमकां नाठाक करतलो. शुभ वर्तमानांत जेजूचेर कसो फास मांडूंक जाय ते फारिझेव ताचे विशीं येवन ताका प्रस्नान प्रस्न करूंक लागतात. न्हय ते नानार आसलोलो म्हूण, पूण तांकां ताचेर फास मांडून तो अपराधी म्हूण कळूंक जाय आसलें. तरूय जेजू नितळ निर्मोळ मनान तांच्या प्रस्नांक जबाब दिता. आमी दुसऱ्यांक फसोवंक न्हय, पूण जिवितांत कितें बरें शिकूंक, प्रस्न करूंक आनी दुसऱ्याचो आमचेर शिराप घेवंक न्हय, पूण बेसावां घेवंक वावरुया. म्हजो थाराव जिवितांत दुसऱ्या सवें बरे तरेन वागूंक आनी तांचे पासत मागूंक सदांच वावुरतली.